विसा उपरांत तुमकां येवकार। काणकोणा लोलया नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ टेक्नॉलॉजी सुरू करपाक गोवा विजन डॉक्युमेंट समितीचे मुखेली दोतोर रघुनाथ माशेलकारान पुराय तेंको उक्तायला। सर्गेस्त दत्ता फळदेसायच्या काणकोणा जाल्ल्या जल्मशती सुवाळ्याक मुखेल सोयरे म्हूण ते उलयताले। सेंट्रो प्रमोदार द इंत्रुसांव हे संस्थेन आयतारा सर्गेस्त ॲडव्होकेट दत्ता फळदेसायाचो जल्मशती सुवाळो निकतोच काणकोणा घडोवन हाडलो। सुवाळ्याचो मुखेल सोयरो म्हूण रघुनाथ माशेलकाराचें ह्या वेळार उलोवप जालें। NIT गोंयांत जावची आनी ती लोलयांत जावची अशें मत दोतोर माशेलकारान उक्तायला। इन्स्टिट्यूट लोलयां हाडपाक आपुणूय हातभार लायतलो अशें ताणें उलोवन दाखयलें। माझी फार इच्छा आहे की गोव्यामध्ये NIT यावी, इथे यावी आणि ती IIT मोठी व्हावी आणि ते करण्यासाठी माझी जी पसंत आपल्याला जी काही मदत लागेल ती माझी द्यायची तयारी आहे हे मी याच्यावर सांगू इच्छितो। सर्गेस्त ॲडव्होकेट दत्ता फळदेसायाचो पूत अशांक फळदेसाय ह्या वेळार उलयलो। आणि माझ्या वडिलांक मी ती महत्वाकांक्षा बघितली, कारण मी ऐकलं त्यांच्याविषयी की कुठलीही गोष्टी जर ते घेतली तर ते म्हणायचे अरे हे काय चाललेलं आहे, हे या भारतात काय, या गोव्यात काय चाललंय, या काणकोणमध्ये काय चाललंय, आम्ही हे बदललं पाहिजे, हे असं चालणार नाहीये। ही तळमळ होती, ही एक महत्वाकांक्षा होती की काहीतरी बदल घडवून आणला पाहिजे सोसायटीमध्ये। NIT प्रकल्प पयलीं कुंकळे सुरू करपाचो यत्न सरकारान केल्लो। हो प्रकल्प आतां लोलयां हाडपाक दोतोर माशेलकारानय तेंको दिला। काणकोणाच्यान आमचो खबराकार बबेश बोरकार। आतां पळोवया खेळा मळावेल्यो खबरो। पेडणेचे सरकारी कॉलेजीचे चले आनी चलया पंगड गोंयचे आंतर कॉलेज कबड्डी सर्त जिखले। पेडणेच्या दोनूय पंगडांनी मंगळारा जाल्ल्यो फायनली जिखल्यो। दोनूय पंगडांक तांचे आड फोंडेच्या GVMSचे पंगड पडिल्ले। पेडणे कॉलेजीचो चल्यांचो पंगड फायनल 49-15 जिखलो जाल्यार चलयांच्या पंगडान फायनल 23-21 अशी जिखली। गोंय विद्यापीठान ताळगांवच्या ग्राउंडार ही सर्त घेतली। पेडणेच्या सरकारी कॉलेजीच्या आणि फोंडेच्या GVMS कॉलेजीच्या चल्यांच्या पंगडामदीं बऱ्यापैकी खेळ जालो। पेडणेचो पंगड मात तांच्या रेडींचेर आनी डिफेन्साच्या बाबतींत GVMSा परस बरो आशिल्लो। ह्या नेटार पेडणेच्या पंगडान विद्यापीठ पांवड्यावेली कबड्डी चॅम्पियनशीप पयलेच फावट गाजयली। पळयात फायनलीची कांय खिणचित्रां। पेडणे सरकारी कॉलेजीच्या पंगडाचो कॅप्टन महेश गवळी जैता उपरांत प्रुडंटा कडेन उलयलो। आम्ही फुडें सरत रावतात। आम्ही 3 वर्सां जाली, 2 वर्सां ट्राय करता मेडला, 2 वर्सां मेळूंक ना। आमचे युनिवर्सिटीचे आनी आमच्या असोसिएशनचे नॅशनल क्लॅश जातात दोनूय, आनी आमचे प्लेयर नॅशनला पार्टिसिपेट जातात, त्या खातीर आमकां हांगा परफॉर्म करपाक प्लेयर्स मेळनात। सो आमी 2 वर्सां आमचे कडेन नॅशनल प्लेयर आसून सुद्दां आमी जिखूंक पावनात। लास्ट वर्स म्हाजे TY हांव तरी आमी जिखल्यात आनी उमेदीन आनी म्हाकाय बरें दिसता आनी म्हाजे सगळे ग्रूप आसा तांकां सगळ्यांक बरें दिसता आमी जिखल्यात त्या खातीर। GVMSच्या चलयांची पेडणे कॉलेजीच्या चलयां आड फायनल जाली। ही फायनल चलयांच्या फायनली परस बरी जाली। ही फायनल पेडणेच्या चलयांनीच जिखली। पळयात फायनलीची कांय खिणचित्रां। पेडणे सरकारी कॉलेजीच्या चलयांच्या पंगडाचे वायस कॅप्टन NC रॉड्रिक्स आणि कॉलेजीचो शारीरिक शिक्षण संचालक सॅम ब्रगांजा प्रुडंटा कडेन उलयली। We were having our usual practice. That time we had gone through many injuries. Yet our sirs like Umesh sir, Sam sir, in spite of being that he had somewhere else a match, he yet managed our practices and all. And as a captain, vice captain, and all our team, we did an excellent job. Our college has been created a hat-trick now. This is the last 3 years that they have winning. They have practiced really hard. As she said, I was not available. I was gone to the official duty from the university as the manager of the hockey team. But our girls have done an excellent job along with the boys. ताळगांवच्यान आमचो खेळा खबराकार निखिल परेरा आणि चलचित्र खबराकार सर्वेश वेळुस्कार। फातोड्डेच्या सोशल अँड कल्चरल कमिटीन घडोवन हाडिल्ले अखिल गोंय व्हॉलीबॉल सर्तीन मडगांवचे होली स्पिरीट यूथ वस्ताद थारले। फायनलीन तांणी डायोसेशन पंगडाक हारयले।
ह्या सर्तीत 16 पंगडांनी वांटो घेतिल्लो. डायोसेशन प्रिस्ट आणि हॉली स्पिरिट यूथ पंगडां मदीं फायनल जाली. हॉली स्पिरिट 3-8-2 सेटांनी वस्ताद थारले. ही पळयात कांय खिनचित्रां. Set point and game point. मानेस्तांनी जैतिवंत उपजैतिवंत आणि हेर इनामां भेटयली. फाटोवटेच्यान आमचो खबराकार सावियो डायस. आनी इतल्यान हे खबराचित्र हांगा सोंपता. पळयत रावात प्रुडंट मिडिया. नमस्कार.